विश्व कोंकणी केंद्राचे यूट्यूब चॅनलाचे सर्व वीक्षक वर्गांक मिगेल नमस्कार. मे 2026 इन्स्टिट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटंट्स ऑफ इंडियानं कंडक्ट केलेले CA फायनल परीक्षेंतू उत्तीर्ण जावन आजी आमगेलೊಟ್ಟು तंगेल CA जर्नी शेअर करूक आयलीची CA मंजुषा डी पै. आजी आमगेल स्टुडिओ घेवन आमगेलೊಟ್ಟು तुमगेल जर्नी शेअर करचाक तुम मस्त स्वागत आणि CA फायनल कंप्लीट केलेलाक कंग्रॅच्युलेशन्स. हांगेल एक सान ಕಿರುಪರಿಚಯ ಮಳರಿ हांगेल आनु ए देवानंद पै हांनी कुद्रेमुख आयनूर कंपनींतू रिटायर्ड जनरल मॅनेजर जावन आशिल्लीच. हांगेल अम्मा लक्ष्मी पै, हांगेल अक्का CA माधवी पै. हांनी हांगेल स्कूलिंग लूट्स सेंट्रल स्कूल अंतू कंप्लीट करून SSLCंतू 96.2% घेतलेलास. हांगेल कॉलेज विकास PU कॉलेज दुकून कंप्लीट केलेलास. हांनी हांगेल आर्टिकलशिप गणेश आणि सुधीर चार्टर्ड अकाउंटंट्स मंगळूरातुलान केलेलास. हांगेले CA कोचिंग म्हळेले KVC अकॅडमीतुलान कंप्लीट केलेलास आणि CA फायनल्स येताना ऑनलाईन लेक्चर्स घेतलेलास. हांगेले अकॅडमिक जर्नी न्हय अशी दुसरे हॉबीज आणि एक्स्ट्रा करिक्युलर ॲक्टिव्हिटी म्हळ्यार हांकां ड्रॉइंग करचे, क्रोशेइंग, निटिंग मस्त खुशी. ते न्हय अशी हांनी हार्मोनियम वाजोवचाकत शिकता आसाची. सो CA मंजुषा, हांव तुमकां तुमगेल आर्टिकलशिपा दुखून पळयलेलास. सो तुमी मस्त ब्रायट स्टुडंट, ब्रायट आर्टिकल म्हण हांव सांगू इच्छी पावता. तुमकां फर्स्ट ऑफ ऑल हे CA म्हळेले घेवका CA कोरका म्हणून केन्ना आयडिया आयले आणि तुमगेल रिझन कसन हाका? म्हाका ॲक्चुली CA कोरका म्हूण प्लॅन नाशिल्ले. हांव सेकंड PUCंतूय कॉमर्स घेतरी कोणें म्हाका ताजेत तर कसं करता म्हूण निमगितना म्हाका आन्सर नाशिल्ले. बिकॉज हांव डिसायड करली म्हाका PUC जातर कसं कोरका म्हणून. फर्स्ट एक BCom कोर न्हू मागीर कसं म्हूण पळया म्हूण अशी म्हगेल प्लॅन आशिल्ले. बट म्हगेल अक्कान तेदन ऑलरेडी CA फायनल क्लियर कोन्न जावन आशिल्ले. सो ताजे खातीर एक कसं म्हळ्यार तिणें ऑलरेडी त्या क्लियर कोर नाशिल्ली न्ही ती म्हाका एक गायडन्सय आशिल्ले. आनी म्हगेल अण्णानय कसं म्हळ्यार तूंय CA करी तें जाता तुका म्हणून. सो ते डिसायड केलें ओके CA करता म्हणून आनी तशी हांतू जॉयन जावन आतां कोर्सय कंप्लीट कोरून असं. ओके. सो ते CA कोरका म्हूण डिसिजन घेवन आज जून 18 CA म्हूण फायनली जाल्ले. त्या दिवस एक तुमकां मस्त प्रिय दिवस म्हूण हांव सांगू इच्छी पावता. सो त्या दिवसाचे एटमॉस्फियर कशें आशिल्लें, तुमगेलो एक्सपिरियन्स कसो आशिल्लो त्या दिवसाचो? ॲक्चुली सांगिल्लें सकाळीं 10:30 जेवयकर म्हणटना रिजल्ट रिलीज जाता म्हणून. सो फूल दिसूय भयंकर आशिल्लें कशीची. हेर दीस सकाळीं उठान कसले कोरया म्हणून मनना. सगळो वेळ न्हिदोनूय आशिल्ली. रिजल्ट येतार मागीर कसं म्हूण पळया म्हूण. मागीर 1 घंटाक रिजल्ट आयले म्हूण अनावन्स जाल्ले. सो एक पाटीक पुराय भयंकर उसूर केल्ले. त्या रिजल्ट पळयतना हात कडकडवचे पुरा. बट देन थोडेची आरामेर फर्स्ट न्हांव न्हू पुराय देवा पांय पडून मागीर रिजल्ट ओपन केल्ले 15-20 मिनीट नंतर. तेदन भंयय पुराय थोडे सेटल डावन जावन आशिल्ले. आनी सक्सेसफूल म्हणून रिजल्टार पळयले आनी बारीक खुशी पुराय जाणांक मागीर कॉल करून तशी खुशी दीस आशिल्ले. कळलं. सो that day फुल कॉलावयर कॉल की म्हणटा हांवें. ओके. आतां CA फायनल्स म्हणटना 1 महिने की 1.5 महिने प्रिपरेशन न्हय, एक 6 मंथ्स की 4 मंथ्स प्रिपरेशन पुणी जाय जाता म्हूण मिगेल अंदाज. सो तुमगेले कितले प्रिपरेशन आशिल्ले, तुमगेल स्ट्रॅटेजी कसो आशिल्ले त्या टायमारी? म्हाका ॲक्चुली फर्स्ट म्हगेल आर्टिकलशिप सरची भितर पुराय क्लास फिनीश कोरका म्हणून मन आशिल्लें. बट अनफॉर्च्युनेटली ते तशी करूं जायनी. वॉट वी प्लॅन आमी ते करच्याक मस्त कश्ट आसता. सो एक 3 सब्जेक्ट हांव आर्टिकलशिप फूड फिनीश कोर मागीर एक पाटी स्टडी लीव सूर कोन्न जातरी वर्लल सब्जेक्ट फिनीश केलेले. त्या जातर वन आफ्टर दी अदर रिविजन करता करताची मस्त सेल्फ डाऊट येता गोतस की ना की क्लासा कसं वाजिला म्हणून. बट देन आफ्टर 2 or 3 रिविजन्स त्या सम कळता ओके द सब्जेक्ट म्हाका गोतस. तितले कसले भिवका म्हणलेले विषय ना म्हणून. ओके. सो तुमी आतां एक रायट पॉयंट म्हणल्यार सेल्फ डाऊट म्हणलेलो आसता म्हणून. सो तुमगेल प्रिपरेशन स्टेजार तुमकां ते भंय नाका न्ही जायना इतली वाजून पूर जाल्ले म्हणून तशी फिलींग आयिल्स की ते आयिल्ले तेन्ना तुमी कसं केल्लें?
हाऊ डीड यू बाउन्स बॅक म्हणून? म्हाका एज मच एज आमी फेलियर फियर करताची तितलेच म्हाका फेल जाल्यार यापास इतले वाजूका नवा इतला पास प्रिपेर करून आनीक एग्जाम दिवका तावय भंय मस्त आशिल्ले इता म्हळ्यार तांचो तितले एफर्ट घालका जाता सो तदन मागीर आम्मान एका विशय कसो म्हणजे आशिल्लो म्हळ्यार कृष्णान अर्जुनाक हेल्प केलेले युद्धान तू इता म्हळ्यार ताण गांडीव कळले सो तू तशी गिव अप करू जायना तू आनी मुखार मात्र वचूका तुका मागशी येवच्या कसले ऑप्शन ना सो तू रिजल्टाच कसले आलोचन करू नाका तू तुगेल वाजूची वाजीत वस मागीर कसं म्हणू एग्जामांच्या तरी पळया म्हणून सो ताजे निमित्ती भंय असलारी त्या भंय असूनय तू मुखार वचूका म्हणलें एक धैर्य आशिल्लें कळलं. आम्हाला निमित्ती मस्त मोटिवेशन मेळ्ळां म्हण ओके. आता CA फायनल्सान तू 6 मेन सब्जेक्ट्स दिव सिलेबसा प्रकार. प्रति एक सब्जेक्टाक कसनयपणी दुसरी स्ट्रॅटजी यूज करका जाता. स्पेशली तुमका एक वीक सब्जेक्ट म्हण खंयचे फील जालाल तेन्ना ताका एक स्पेशल अटेन्शन दुसरी स्ट्रॅटजी म्हण यूज करका जाता. तुमगेल मिगेल क्वेश्चन हांगा कसं म्हळ्यार तुमगेल कसं त्या वीक सब्जेक्ट आशिल्ला आनी तुमी त्या कशी हँडल केलें म्हण? मेगेल वीक सब्जेक्ट ऑडिट आशिल्लें इता म्हळ्यार ऑडिट इज अ थियरी फूल थियरी सब्जेक्ट सो तान तू अनलायक प्रॅक्टिकल म्हाका कसले एक पटी सॉल्व कोन्न त्या अर्थ कोन्न घेवचे जो लॉजिकान अर्थ कोन्न घेवचे तसल विषय नाहीता तुका रिपिटेटिव्ह तू अपास वाजून मात्र तुका त्या उडगास वरू जाता सो ताज खातीर हांव ऑडिटाक कशें करता आशिल्लें म्हळ्यार तकाची 4 दिसू 5 दिसू दवन वाजूच बदलाक सदय मेगेले वर्लल सब्जेक्ट आवडटू यावे एक 2-3 घंटू वाजिलारी त्या घडे घडे पळोवन त्या मत्तान तू ऑटोमॅटिकली उडगास येवचे सुरू जाता त्या दोळ बंद केल सताक पेज उडगास येवचे तशें पुराय जाता आशिल्लें सो ताज निमित्ती हांव ऑडिटाक सपरेट वाजूच्या दीस म्हणू दवरनाशिल्लें हांव त्या कंटिन्युअस विंगड सब्जेक्ट आवडटू वापास वाजित आशिल्ली आनी त्या हांव कितले पटी वाजिला म्हणून हांव त्या लाक दवरू वच्चे न्ही कळ्ळें. कितले जाता तितले वाजूचे ओके. तशी ओके. आता तुम्ही मॉक टेस्ट म्हण आनी दिलेलास की? हांव सिस्टमॅटिक जावन मॉक टेस्ट म्हण दिनी हांव मेगेले एक सब्जेक्टाचे रिविजन जाल्ले सताक इदर पास्ट पेपर जो ICAI न रिलीज केलेलो मॉक टेस्ट त्या डावनलोड करून हांव मेगेले इतल्याक बरयत आशिल्ली इदर हांव करेक्ट करता आशिल्ली जो मेगेले खंयचे मेंटर जो सिनियर आला दिवन तांकां करेक्ट करू सांगता आशिल्ली कळ्ळें. तुम्ही तुमगेले आतां इंट्रोडक्शन ऑर स्टार्टिंगांत एक मेन्शन केलेलास तुमगेल्या अक्काक. तुमगेल्या अक्का एक ऑलरेडी फॅमिलीन CA आशिल्ली. सो ते तुमकां कशी हेल्प जाले? मोटिवेशनची की थोडे प्रेशर जाता आशिल्लें अक्काल जाल्ला मिगेल जावूक आत्ता म्हणून? मोटिवेशन आशिल्लें इता म्हळ्यार तिक्क त्या करू जाल्ला म्हाकाय करू जाता म्हूण एक त्या सेल्फ कॉन्फिडन्स येता आनी आनीक कसं म्हळ्यार बिकॉज शी हॅज ऑलरेडी वॉक्ड ऑन दॅट पाथ इट इज इजियर फॉर मी टू वॉक ऑन दॅट पाथ तिगेल्या सान भयणी जावन जाल्या निमित्ती आनी तीण तिगेल CA कोर्स करतना तीण BCom करनी आशिल्लें डायरेक्ट PU जत्तरीची CA स्टार्ट केल्लेलें सो ताजे निमित्ती तिक्क त्या सम करून करू जावचे आशिल्ले निमित्ती म्हाकाय PU जाल्ले सता विदाउट BCom CA परस्यू करू जाल्लें ओके. आता तुम्ही आर्टिकलशिप गणेश एंड सुधीरा दुकून केलेले आमी वरी सेम फॉर्मांत आशिल्लीच म्हाका मिगेल आर्टिकलशिप डेज म्हळ्यार एक मस्त इश्टाचे म्हळ्यार भायर दुसरे कडेन काम करू वतना वरी आर्टिकलशिपा दिवसाचे मस्त उडगास येता आशिल्ले तुमगेले एक्सपिरियन्स कशें आशिल्ले तुमगेले आर्टिकलशिपा दुकून कसं लर्निंग आशिल्लें आनी त्या तुम फायनल्सा कशें हेल्प जालें? आर्टिकलशिपान तू आमकां आमगेल फर्मान तू लायक क्लायंट बेज आशिल्ली निमित्ती मेगेल कम्युनिकेशन स्किल्स मस्त इम्प्रूव जाल्लेले हांव सान आसतना म्हाका स्टेज फियर आशिल्लें विंगडा वचून उलोवच्या मस्त मागशेत आशिल्ली बट आर्टिकलशिपान तू आमी होडोड क्लायंट्स तांगेला डायरेक्टर्स आसो अकाउंटंट्स आसो फिनान्स मॅनेजर्स आसो तांगेला उलयले निमित्ती आमकां आमगेल उलोवचे वयर कॉन्फिडन्स येता सो त्या जातारी म्हाका विंगड कोणाला काही उलयतना तितले मेगे वयर डाऊट जावचे तापरे मस्त उण जाल्ले उलयतना थोडे फ्लुएन्सी चड जाल्ले त्या कोणाला काही उलयतना मस्त भयंग करचे तापरे मस्त उण जाल्ले सो ताजे निमित्ती म्हाका गणेश एंड सुधीरान त्या प्लॅटफॉर्म दिल्ले निमित्ती म्हाका ते स्किल डेव्हलप करू जाल्ले कळ्ळें. सो आर्टिकलशिपा निमित्ती नॉट जस्ट बुक नॉलेज ऑर आमगेल सब्जेक्ट मॅटर नॉलेज बट आमगेल आनी दुसरी स्किल्स बरी हेल्प जाता म्हूण तुमी सांगता आसच डेफिनेटली. आतां तुमी CA फावंडेशन दुकून फायनल्स ताई कंप्लीट करून आज आमगेले एक CA जावन आसाची
तुमगेल ह्या एक्सपिरियन्स तुला ना आमगेल वीक्षकांतू कोण सीए एस्पिरंट्स आसाची तांकां 3 मिस्टेक्स टू अवॉइड म्हण कसं सांगू इच्छी पावता की एक कसं म्हणल्यारी आमकां थ्रू आउट फाउंडेशन अँड इंटर पुराय मेंटर्सान कसं सांगचे म्हळ्यारी मोस्ट इम्पॉर्टंट इज टाइम अँड स्ट्रेस मॅनेजमेंट आणि त्या ॲक्च्युअली कितले इम्पॉर्टंट म्हूण त्या फायनला येवनू म्हाका कळलेलें इंटर आनी फाउंडेशनांतूय दॅट स्किल आमकां नेसेसरी आसता बट ताजे तितले इम्पॅक्टफूल आसता म्हूण कळनाशिल्लें बट फायनलांतू तूं तितले तुगेल टायम सम मॅनेज कोरका आनी तुगेल रिविजन कंप्लीट जाय न्ही जाल्यार तुका स्ट्रेस जाता सो ताजे खातीर तूं स्ट्रेसय मॅनेज कोरका ताजे इम्पॉर्टन्स एक विशय कळ्ळें सो फॉर ऑल द ज्युनियर्स त्या एका विशय कसं म्हणल्यार ह्या दोन सम दवरच्या तुमी स्किल डेव्हलप केल्यार इट इज व्हेरी इजी टू कॉन्कर द सीए फायनल म्हणून ओके अनेक विषय कसं म्हणल्यार कितले जाता तितले क्लास वोग्गी फिनिश केल्यार रिविजनाक आमकां चड टायम दिवचा जाता मॉक टेस्ट बरोवचा चड टायम दिवचा जाता आर्टिकलशिपा वेळार फायनल इयर येताना काम चड जाल्यार क्लास वाजूचा जायना इता म्हळ्यार काम करून येतानाची सुस्त जावन आसता तदन त्या क्लास पळोवच्याक आमी म्हाक्षेताची आजी सुस्त जाला फाय कोरया परा कोरया म्हणून सो केदान आमकां पुरसत आसा तेदना आमी क्लास वोग्गी फिनिश केल्यार तदन मागीर आमकां सुलभ जाता कळ्ळें तितलेच ओके आतां तुमगेले स्टडी स्ट्रॅटजी वेळान तूं इतले गंटू वज्जुका अशी कोरका त्या कसं म्हूण पर्टिक्युलरली एक आशिल की टायम लायन म्हूण तुमकां तुमी सेल्फ सेट केलेले आनीक क्वेश्चन कसं म्हळ्यार तुमी म्हळ्यार तुमकां क्रोशेईंग निटिंग आनी मस्तिष्ट म्हूण ताका खंयचो टायम मेळ्ळा की ह्या टायम पिरियडान तूं 6 म्हयन्याचो 8 म्हयन्यान तूं फस्टाच कसं म्हळ्यार हांव फिक्स्ड टायम म्हूण दवरनाशिल्लें म्हाका केलो दीस चड वाजूचा जाता आशिल्लें केलो दीस तितले वाजूचा जायनाशिल्लें सो हांव मस्त त्या टायम टेबल म्हूण दवरलें जाल्यार म्हाका त्या स्ट्रेस चड जाता आशिल्लें म्हणून हांव एक स्टडी ब्लॉक स्ट्रॅटजी केल्लेलें म्हळ्यार म्हगेल एक स्टडी ब्लॉक इज 2 hours म्हाका दिसान तूं 4 स्टडी ब्लॉक करूं जाय जाल्यार 4 5 करूं जाय जाल्यार 5 ताच्या पयस चड जाल्यार एनर्जी आसल्यार मात्र करचें सो वेनेवर सो केन्नाय हांव त्या ब्लॉक स्टार्ट करतना त्या 2 घंटा हांव मॅन्डेटरीली बसता तेदन हांव मदें कसलेय डिस्ट्रॅक्शन करना ब्रेक हांव त्या ब्लॉक फिनिश जातर मात्र घेता तशी म्हगेल स्ट्रॅटजी आशिल्लें ताजे निमित्ती एक मिनिमम 8 hours लायक आशिल्ली दिसू 10 hours तशी वाजीत आशिल्लें हांव कळ्ळें त्या सोडून निट्टींग आनी क्रोशे म्हाका मस्तिश्ट आशिल्लें बट ताजे विशय कसं म्हळ्यार हांव तें करूं सूर केल्यार म्हाका तांतू तितले लायक जाता आशिल्लें म्हळ्यार म्हाका विंगड वाजूच्या वापस वचच्या मन जायनाशिल्लें सो एक सेल्फ कंट्रोल दवरचे खातीर हांव तेदना स्टडी पिरियडा फुल्ल अवॉयड केल्लें कसलें एक मस्त स्ट्रेस जाता असो म्हाका वाजूच्या क जातना तशें आसतना कसले ब्रेक घेतल्यार समा एक अर्द दीस जावो कसले तेदना हांव क्रोशे करता आशिल्ली कळ्ळें सो तुमगेल हॉबीज तुमकां एक स्ट्रेस बस्टर अशी काम जाला आनी तुमगेले स्टडी स्ट्रॅटजी म्हळ्यार एक 8 to 10 hours तुमी प्राप्त करता आशिल्ली ओके कळ्ळें आजी तुमी आमगेले ओट तुमगेले कंप्लीट जर्नी पुरो शेअर कोर न्हू आमकां एक लायक आयडिया दिला सीए कोरका जाल्यार ह्या पुरो कोरका जाता म्हूण सीए जावका जाल्यार सो आतां तुमकां आमगेले विक्षकांक आमगेले सीए एस्पिरंट्साक एक मेसेज दिवच्या सांगल्यार कसं सांगू इच्छी पावता पुराय जाण हांव कसं सांगू इच्छी पावत म्हळ्यार कन्सिस्टन्सी आनी डिसिप्लीन आसल्यार तुमकां डेफिनेटली करूं जाता आनी अनेक विशय कसं म्हळ्यार केन्नाय आमी कसं प्रिपरेशन करता आसची आमी त्या विंगडा लोटू कंपेर करूं नज इता म्हळ्यार पुराय जाणाल कॅपॅसिटी विंगड आसता हांव म्हगेल प्रिपरेशन विंगडा लोट कंपेर करतना म्हाका सेल्फ कॉन्फिडन्सार मस्त इफेक्ट पडटा आशिल्लें बट हांव आत्तां सीए फायनल पास कोण जातर त्या पळयतना म्हाका हांव केल्लें वॉर्ड ना इट वॉज ओके म्हूण दिसता सो त्या एका विशय तुमगेल प्रिपरेशनार तुमी केन्नाय डाऊट करूं नज तुमकां कितले जाता ता तुमी बेस्ट दिवका म्हूण सीए म्हणजे डीप आहे सीए फाउंडेशन दुखून फायनल्स एक अटेम्प्टार क्लियर करचे एक सान विषय नाही त्या केलेल्या तुमकां तुमगेल कुटुंबाच्यांक मस्त कंग्रॅच्युलेशन्स आनी आज ही आमगेलो ठाण घेवन तुमगेल जर्नी एक्सपिरियन्स पुरो शेअर केलेल्या मस्त धन्यवाद म्हाका आज ही अवकाश दिल्लेल्या विश्व कोंकणी केंद्राक म्हगेल धन्यवाद म्हाका ह्या जर्नीन तूं केन्नाय म्हगेल आनू म्हगेल अम्मा अक्का आनी म्हगेल कुटुंबे पुराय जाणान केन्नाय सपोर्ट केला
म्हाका फावंडेशन आनी इंटरमिडिएटांतू KVC अकॅडमी आनी म्हगेले पुराय टिचर्स आनी मेंटर्स थंय तांणी म्हाका मस्त सपोर्ट केल्लो आसा. फर्म जॉयन जाताना गणेश आनी सुधिरांतू पुराय पार्टनर्स सर हांणी आमकां केन्नाय कॉन्स्टंट मोटिवेशन आनी सपोर्ट दिवन ताजे निमित्ती आमी आजी ह्या स्टेजार येवन पावच्या जाल्ला. ताका सगळ्यांकय म्हगेले धन्यवाद. विश्व कोंकणी केंद्राचे सर्व वीक्षकांक धन्यवाद. आमगेल ह्या व्हिडिओ एक तुमगेल फ्रेंड्स फॅमिली ऑटो शेअर करेची आणि आमगेल चॅनलाक सबस्क्राईब करेची.